Something surrounds you, bombards you, some of which you can't see, touch, or even feel. Every day, everywhere you go. It is odorless and tasteless, yet you use it and depend on it every hour of every day. Without it, the world you know could not exist. What is it? Electromagnetic radiation. These waves spread across a spectrum from very short gamma rays to X-rays, ultraviolet rays, visible light waves, even longer infrared waves, microwaves, to radio waves which can measure longer than a mountain range. This spectrum is the foundation of the information age and of our modern world. Your radio, remote control, text message, television, microwave oven, even a doctor's X-ray, all depend on waves within the electromagnetic spectrum. गेल्या एपिसोडान आमी पळयल्लें की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम म्हणल्यार कितें ती. आमच्या ब्रह्मांडात सगळे आमच्या भोवती रेडिएशन्स येत आसात, एनर्जी वेव्स येत आसात, किरणां प्रसारीत जायत असतात आनी त्या किरणांक एनर्जी वेव्जांक आमी रेडिएशन्स म्हणटात. रेडिएशन जे आमचे पर्यंत पावता ते एक वेवाच्या फॉर्मान पावता, एक वेव ऑफ एनर्जी अशी येता ती, आणि ही ताजी स्ट्रक्चर आसा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. आमी ऑलरेडी स्टडी केले की वेवलेंथ म्हणजे सगळ्यान स्मॉलेस्ट वेवलेंथाची किरणां जी आसात ती गॅमा रेस असतात, मागीर एक्स रेस, मागीर अल्ट्रावायलेट रेस, मागीर एनर्जी स्पेक्ट्रमाचो एक भाग आसा विजिबल लायट, जी आमकां दोळ्यान लायट दिसता ती सुद्दां इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रमाचो एक भाग आसा. ताजे फुडें इन्फ्रारेड म्हणजे गरमी, हीट जी आसा ताका आमी इन्फ्रारेड रेडिएशन्स म्हणटात. मागीर मायक्रोवेव्स ऑल्सो आर अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. हे आमी पळयलें. मायक्रोवेव्स हे आमी यूज करतात, रेडिओ टावर्सान यूज करतात, कम्युनिकेशनाक यूज करतात, सॅटेलायट्सान यूज करतात. हे सगळे मायक्रोवेव्स आसात. फुडें रेडिओ वेव्स कितें तें पळयलें. आमच्या स्पेक्ट्रमान सगळ्यान व्हडलो जो वेवलेंथ आसा हेच भागाक आमी रेडिओ वेव्स अशें म्हणटात. रेडिओ सिग्नल्स, ट्रान्समिटर्स, सेल फोन्स हे सगळे यूज करतात हे रेडिओ वेव्स. आतां आमची नेक्स्ट वेवा कडेन वचया जी एनर्जी स्पेक्ट्रमान आसा ती म्हणजे हीट वेव्स. आतां हीट वेव्स म्हणजे कांयच न्ही, गरमी. पण गरमी सुद्दां एक बँडविड्थान भितर स्पेक्ट्रमान, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रमान भितर आसता. आनी हांगा आमी पळोवं शकतात की इवन आमी घरा कडेन जेन्ना गॅसाचेर कितें तरी आयदन दवरतात, तापयतात, तेन्ना तातूंतल्यान जी हीट येता दॅट इज अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी किंवा हीट एनर्जी. आतां हीट एनर्जी कोणें डिस्कवर केल्ली? परत आमी एस्ट्रोनॉमी कडेन पावतात. आमच्या 1799 सालांत विलियम हर्शल हे जे एस्ट्रोनॉमर आशिल्ले, जाणें युरेनस प्लॅनेट डिस्कवर केलो, हाणें स्टडी केली, एक्सपेरिमेंट्स केले स्पेक्ट्रमाचे, आनी ते एक्सपेरिमेंटान तांणी डिस्कवर केलें की थर्मल एनर्जी जी लायट एनर्जी असता ताज्या आसपास जेन्ना आमी थर्मामिटर दवरून चॅक करतात तेन्ना कितें तरी थर्मामिटराचेर रिडींग येता, आनी तें रिडींग प्रूव करता की थर्मल एनर्जी म्हणजे हीट वेव्स आर अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. हे ताणें विलियम हर्शलान प्रूव केलें. When you gaze at the sky, you marvel at its intensity. Who knows how many stars there are? This question has fascinated scientists, philosophers, and dreamers throughout the ages. One of them was Sir Frederick William Herschel, born in 1738 in Hanover, Germany. Herschel became well known as both an astronomer and as a musician. He moved to England in 1757. Herschel is famous for his discovery of the planet Uranus in 1781, the first new planet discovered in the modern era. But Herschel made another dramatic discovery in 1800. He wanted to know how much heat passed through the different colored filters he used to observe sunlight. He directed sunlight through a glass prism to create a spectrum, and then measured the temperature of each color. Herschel used 3 thermometers with blackened bulbs for each color of the spectrum. As he measured the individual temperatures of the violet, blue, green, yellow, orange, and red light, he noticed that all the colors had temperatures higher than the controls. Moreover, he found that the temperatures of the colors increased from the violet to the red part of the spectrum. After noticing this pattern, Herschel decided to measure the temperature just beyond the red portion of the spectrum in a region where no sunlight was visible. To his surprise, he found that this region had the highest temperature of all. Herschel's experiment was important because it marked the first time that someone demonstrated that there were types of light that we can't see with our eyes.
What Herschel had discovered was a form of light beyond red light, now known as infrared radiation. हे जे एनर्जी असता थर्मल एनर्जी किंवा हीट एनर्जी ही आमकां दोळ्यान दिश्टी पडना. ताका स्पेशल तरेचे कॅमेरा येतात जाका आमी थर्मल कॅमेराज म्हणटात, इन्फ्रारेड कॅमेराज म्हणटात, जातूंतल्यान आमी आमचे एक इमेज काडली बॉडीची तर आमच्या बॉडीन भितर हीट कितली आसा ती आमी पळोवंक शकतात. ही थर्मल एनर्जी खूप इंटरेस्टिंग आसा. इन्फ्रारेड एनर्जी बी ताका म्हणटात. इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम. कित्याक म्हणल्यार जे जितले ऑब्जेक्ट्स आसात, ही बिल्डींग आसा, बिल्डिंगेचे कॉन्क्रीट आसा, हे पत्रे आसात किंवा फातर आसात, आमची पृथ्वी आसा, आमचें शरीर आसा, ह्युमन बॉडी, हातूंतल्यान सुद्दां कंटिन्युअसली हीट भायर सरत आसा आनी ताकाच आमी इन्फ्रारेड कॅमेराच्यान कॅप्चर करून ती इन्फ्रारेड एनर्जी जी आमी प्रसारीत करतात ती आमी स्टडी करूंक शकतात. हांगा एक मशीन आसा आनी म्हजे बरोबर आनीक म्हजो फ्रेंड आसा. तुजें नांव कितें? आय एम रुद्र सावंत फ्रॉम IT and स्पेस डेम्पे कॉलेज. डेम्पे कॉलेजान. तर रुद्र हे कितें एक्झॅक्टली? हे एक इन्फ्रारेड डिटेक्टर आसा. हांगा आमी डिफरंट इन्फ्रारेड रेज डिटेक्ट करूं शकता आनी टेम्परेचर मेजर करूं शकता. सो हे डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखय पळोवया आमकां. सो हे मशिनाक आमी इन्फ्रारेड डिटेक्टर अशें म्हणटात. आतां हांगा तरेतरेचे बल्ब दवरलेले आसात, 100 वॉट्स, 60 वॉट्स, 40 वॉट्स. सो हो डिटेक्टर जर हे बल्बाचेर लायलो जाल्यार हांगा रिडिंग्स आमकां मेळटात आनी हाजी गरमी कितली आसा, कितली एनर्जीचे वेव्स हे प्रत्येक बल्बांतल्यान भायर सरता त्या एक्झिबिटांतल्यान आमी पळोवंक शकतात. खूप इंटरेस्टिंग एक्झिबिट आसा हो. Based on the differences in radiation, thermal imaging cameras can produce a clear thermal image even in total darkness. Thermal imaging is not the same as using night vision goggles. Thermal imaging works by detecting the heat energy being radiated and needs no light at all. Cooled detectors operate in the 2 to 5 micrometer waveband. They contain a cryocooler and are able to detect the smallest details at ranges up to over 20 kilometers. Cameras with cooled detectors like the FLIR Systems HRC can also be equipped with a continuous zoom on the infrared range. Uncooled detectors operate in the 8 to 12 micrometer waveband. Most FLIR Systems thermal imaging cameras contain an uncooled vanadium oxide microbolometer detector. The automotive sector has discovered the benefits of thermal imaging for driver vision enhancement. Thermal imaging cameras can see up to 5 times further than headlights and can help to avoid accidents. Thermal imaging cameras are today already sold as an option on selected BMW 5, 6 and 7 models. In maritime environments, thermal imaging can help captains to navigate in the darkest of nights. Thermal imaging can pick up small objects that are not detected by radar but can damage a vessel severely. In firefighting, thermal imaging cameras can save lives by locating people caught in heavy smoke. आता ज्यातून आमकां दिसता, आमकां विजन आसा, लायट आमकां लायटी खातीरूच दिसता. लायटीन भितर 7 रंग आसात, रेनबो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. आनी हे कलर्सूच आमकां हो इतलो सुंदर कलरफूल संवसार आमच्या दोळ्या पर्यंत हाडटात. तर ही लायट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन. हे कोणें डिस्कवर केल्लें तर सर आयझॅक न्यूटनान हे डिस्कवर केल्लें. आनी लायट जी धवी दिसता तुमकां सुर्या पासून येता पूण तातूंत 7 तरेचे रंग आसात. हे प्रिझम यूज करून सर आयझॅक न्यूटनानूच डिस्कवर केलें. हांगा रुद्र डेमॉन्स्ट्रेट करता पळयात. रुद्र आमकां मातशी स्पेक्ट्रम हाडून दाखय पळोवया. रेनबो क्रिएट करून दाखय. सो प्रिझम एक्चुअली पळय हांगा आयलो प्रिझम. ओके, सो मातसो बारीक कर रेनबो आनी बारीक कर. येस. सो हांगा रेनबो दिश्टी पडटा. 7 रंग हांगा दिश्टी पडटात ज्या प्रिझमांतल्यान रुद्रान आमकां डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखयल्ले आसात. सो अशी लायट एनर्जी सुद्दां एक पार्ट ऑफ द एनर्जी स्पेक्ट्रम आसा. हे आमी स्टडी करूं शकतात. Objects appear to have color because EM waves interact with their molecules. Some wavelengths in the visible spectrum are reflected, and other wavelengths are absorbed. This leaf looks green because EM waves interact with the chlorophyll molecules. Waves between 492 and 577 nanometers in length are reflected, and our eye interprets this as the leaf being green. Another important part of light, खूप प्रॅक्टिकल पार्ट ऑफ लायट, इज सोलार रेडिएशन. सनातल्यान जी लायट येता ती लायट यूज करून आमी सोलार एनर्जी करतात. तर एक हांगा एक्झिबीट आसा
सोलार एनर्जी पॅनल दवरलेले आसात. सोलार एनर्जी पासून इलेक्ट्रिसिटी कशी जनरेट करता आनी आमी कशें घर चलोवंक शकतात, लायट ताजी चलोवंक शकतात हें हांगा दाखयल्लें आसा. आमकां रुद्र डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखय पळोवया. ओके, तर सोलार पॅनलांचेर हात दवरलो जाल्यार लायट वता. म्हणजे सुर्या पासून जी किरणां येतात, लायट एनर्जी, ती आमी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करून आमी प्रॅक्टिकल यूज ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक स्पेक्ट्रम करूं शकतात. हे एक्झिबिटान दाखयल्लें आसा. ही जी लायट एनर्जी आसता ही खूब इम्पॉर्टंट. म्हाका तरी दिसता की इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक स्पेक्ट्रमाचे सगळ्यांत इम्पॉर्टंट पार्ट इज लायट एनर्जी. 2 कारणां खातीर. एक म्हणजे हो सबंद संवसार कितलो सुंदर आसा हें आमी लायटीनूच पळोवंक शकतात. लायट जर नाशिल्ली, कलर्स जर नाशिल्ले जाल्यार हांव आनी तुमी हाजो अर्थूच कितें जातलो आशिल्लो. फूल वर्ल्ड वूड बी ब्लॅक अँड व्हायट, इतलें बोरींग जातलें आशिल्लें. सो लायट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. इट इज अ मोस्ट प्रॅक्टिकल अँड इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ आवर इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक स्पेक्ट्रम. आनीक चड इम्पॉर्टंट आसा, मोर दॅन द एस्थेटीक पार्ट, लायट एनर्जीचे सगळ्यात इम्पॉर्टंट भाग आसा की लायट एनर्जी यूज करूनूच झाडां कितें करतात सांगात पळोवया. तुमी सगळे शिकल्यात स्कुलान फोटोसिंथसीस. सो फोटोसिंथसीस म्हणजे लायट आनी हीट ट्रान्सफॉर्म करून झाड फूड डेव्हलप करता, अन्न डेव्हलप करता. सो हे अन्न जे आमी खातात, जी जनावरां खातात, जी प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ज्याचेर जगता, हे अन्न आमकां खंयच्यान येता? लायट एनर्जीच्यान थ्रू फोटोसिंथसीस आमच्या पोटा पर्यंत पावता आनी आमी जिवंत रावतात. सो रिमेंबर, याद दवरात सदां की ही जी एनर्जी आसा ती एनर्जीच आमी खातात आनी आमी जिवंत उरतात. बिकॉज फोटोसिंथसीस इज ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इंटू फूड. हें लक्षांत दवरात. इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक स्पेक्ट्रमाचे अजून खूब भाग आसात, पण एक ब्रेक घेवन आमी परत मेळुया आनी फुडली स्टडी मागीर करुया.